Page 15, 8:30. Ulasani, sobeś pora błagana, soglia mąciano, Deva kayon kora. Ulasani, sobeś pora błagana, soglia mąciano, Deva kayon kora. Sobeś pora ci seva kora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमी बागेवन फ्रांसीस शावियर हाची दोबाचीक परब पाळटा. बागेवन पावलो उपरांत आमच्यांनी म्हणूं येता व्हडांतलो व्हड मिसियोनार बागेवन फ्रांसीस शावियर आपलो गांव देश सोडून देवाच्या मोगा खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर आपलो जीव करसून कितलेच मायल्स पयस तो आयलो. ही उर्बा उमेद भितरली जेजूक परगटची आनी जेजूच खातीर सगळें जिवीत करसूचें, ही उमेद दर एकल्याक आमकांय मागया. बागेवन फ्रांसीस शावियर जाणें बाबार्थ आमकां हाडलो. आमी गायतना म्हणटा आमचो बाबार्थ आयचो कालचो न्हय, पूण बागेवन फ्रांसीस शावियरान हाडलेलो. आयज ताच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासिया. ताणें जिवीत जियेलो तसलें जिवीत जियोंक आमकांय बोवळान करपा मागया. आनी आमी परगटणार जेजूचे जावंक बागेवन फ्रांसीस शावियराची देख आमी घेवया. हीच चिंतना मनान धरून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. मीस दिनवासणीच्या मनान भेटयता शॅरल डिमेलो. तशेंच आमी मागता सेबास्टियान मेंडीस हाच्या आत्म्या पासून. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमचीच पातकां उडकून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. हांव पातकी सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोपगेला देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता. तुज्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वगडाटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुला
सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू बाबाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती तेव्हा बाबाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलाच पवित्र एकलाच ईश्वर एकलाच परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगो. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे मनोकार. आमचो जबाब सगल्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वोय परजानो यावेक नावाडात. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताचे तीर खुशी दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. बागयोन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो होक सोडून
हांव तें फुकट परगोडटां, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावन सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांकून कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभवर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभवर्तमाना खातीर हें सगलें हांवें केलें. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्ग पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोसमेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पविस्नान घेतीत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. मोशा नांवान देंवचार काडटलीं, आत्व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं येतेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी करतलीं आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच. वयर सरकार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या वेंचणुकां उद्देशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी हांव म्हणटालो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर भाग्यवंत पावलो फाटल्यान व्हडांतलो व्हड मिसियोनार. 7 एप्रिलाचे 1506 वर्सा 1506 स्पायन गांवान थंय तो जल्माक आयलो. व्हडा कुळांतलो, गिरेस्त फॅमिलींतलो, इन्फ्लुएन्शियल फॅमिली आनी थंय तांकां नांव आसलें. ताचें घर म्हणल्यार ल्हान न्हय, व्हडलें कॅसल. तातूंत आयज पर्यान आमी पळयता कपेल आसा, आमची इगर्ज कशी येद्दी व्हडली. आजून पर्यान तो आसलो तेन्नाची एक क्रुसिफीक आसा. कांय वर्सां फाटीं म्हाका वचून सोयेक मेळ्ळो आनी थंय रावन पळयल्यार केदें व्हडलें शार तांचें. हें नॉर्थ स्पेन, नावारा म्हणटा पळय थंय. बाबडीनो,
येद्या कुणांतलो मनीस सगळें सोडून त्यागी जिवीत आपणावन ल्हान भुरगो कसो जायते ताच्या जिवितान घडले. 10 वर्सांचे पिरायेर आसतनाच उरलेले स्पेन राजा आक्रमण करूंक केलें नावाराचेर आनी ताचे भाव पर्यंत ह्या झुजांत निसोड जाले. राजान आक्रमण करून तांकां हारयलें खरें, पूण हांचे कुणांतले वयर आनी वचना जावन तांचे कॅसल पासून ताणें मोडून देंवयलें. आनी असल्या झुजान पर्यंत आसतना भाग्यवान फ्रांसीस शावियर ताच्या काळजांत जी एक कीट कशी आसली जेजूक परगटची ती तेन्ना नासलें, पूण उमेद उर्बा आसलीच. बाबडीलो 17 वर्सांचे पिरायेर जेन्ना तो युनिवर्सिटी ऑफ पॅरीस हांगासर वेता, आमी जाणाव कशे भाशेन भाग्यवान इनास लॉयोला ताका भेटटा. आनी इनास लॉयोला जो जखमी जावन एके भाशेन कोविडकेर जाल्लो, कांयच पुस्तकां वाचूंक मेळना तेन्ना पवित्र पुस्तक वाचून ताचें जिवीत बदललें. असलेंच बदलण्याचें जिवीत तो भाग्यवान फ्रांसीस शावेर दिता. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या मनांत एक तरणाटो कसो जायती उर्बा आसली. आपुणूय नोबल फॅमिलींतलो म्हणटच व्हड जातलो, व्हड राज चलयतलो. पूण जेन्ना फ्रांसीस भाग्यवान इनास लॉयोला ताका म्हणटा सगळो संवसार सोडून तुजो आत्मो पिड्यार केलो जाल्यार कित्याक उपकारत, असल्या उतरांचो ताचेर प्रभाव घालता, इन्फ्लुएन्स घालता. आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावियर, भाग्यवान इनास लॉयोला आनी आनीक 4 जाण आमी जाणाव कशे भाशेन तांणी ही जेजुईत संस्था घडल्या उपरांत इंडियेक येवंक ते प्रवेश करता. तितलें सोंपें भाव भयणीन जावंक ना. लिस्बनासान हांगासर येवंक आयज थोड्याच वरां भितर पावता, पूण त्या दिसाचे दीस बोटीन येवप, ह्या तारवांचेर वारो वादळ फुडो करून येवप तितलें सोंपें जावंक ना. कांय फावटी ही संस्था घडल्या उपरांत कांय जेवण नासतना भीक मागून पर्यंत जियोप हे भाग्यवान फ्रांसीस शावियराचें जिवीत जालें. पूण हें सगलें करून बाबडीलो देव ताचे सांगात आसलो. जेजूक जो तो परगट्टालो तो जेजू ताचे बरोबर आसलो. आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता जेरेमायस प्रवाद्याचें. कुसव्यान आकारच्या आदींच तुका हांवें विचून काडलो हे भाशेन देव जेरेमायस प्रवाद्याक म्हणटा. जेरेमायस प्रवादी म्हणटा हांव भुरगो, म्हजे लागीं उलोवंक जायना. आनी देव ताका आस्वासन दिता, हांव तुजे बरोबर आसतलो, हांव तुका सांगात दितलो, तुजे भियोवची कसलीच गरज ना. आनी खऱ्यांनीच कांय फावटी जेरेमायस प्रवाद्याक दिसलें देव आपल्या बरोबर ना म्हणून, तरी देव ओगेपणी ताका सांगात दितालो. दुसरें वाचप बाबडीन आमकां उगडास करता. भाग्यवान पावलो म्हणटा शिव वर्तमान परगटचें ही म्हाका व्हडवीक न्हय. शिव वर्तमान परगटप म्हळ्यार हो जावन आसा एक म्हाका कायदो. आनी हाका लागून जेजूक परगटूंक भाग्यवान पावलो फाटीं सरूंक ना. हेंच भाग्यवान फ्रांसीस शावियरान केलें. बाबडीलो जो कोण शिव वर्तमान परगट्टा ताचे सवे देवाचो आत्वीक आमच्यानी म्हणूं येता स्पेशल लाव, एक किरीत भाशेन दुसरे तरेचो मोग देव ताचे सवे दाखयता. जरी तो ते ओकोंड न्हय कुडींत तो बोड तांकां जाता. पावरलेस दे मे बी, बट स्टील गॉड गिव्स देम द स्पिरीट. आनी भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शावियराक ताणें विचून काडलो. बाबडीलो आपलो गांव सोडूंक, देश सोडूंक, आपल्या भाशेचो लोक सोडून ह्या एशिया गांवांत, एशिया ह्या कॉन्टिनेंटान येवन कितलेच कोणें वचप. 10 वर्सां पर्यंत ताणें हें काम केलें. 40 आनी 6 वर्सांचे पिरायेर तो गेलो. तरी ह्या 10 वर्सां भितर कितल्या देशांनी तो गेलो. मालाका जावं
जापानाक जावं हांगासर गोंयांत इंडियेक चिनाकूय वचपाची ताची येवजण आसली आनी ह्या 10 वर्सां भितर इतलो वावर करप आपल्या जिविताची रिस्क घेवप आपले भाशेचो लोक सोडून भास नको जावन कल्चर लोकांचो नको जावन हे भाशेन त्याग करप हें सोंपें न्हय. आयज भाव भयणो जेजून आपोस्ल विचून काडले तसले मिशनार आयजूय विचून काडटा. पूण कांय फावटी कोणी आमकां तसली झील ना जायत कसली उमेद ना जायत हाका लागून आमच्या मिशनारा पासत आमी मागूंक गरज. पूण तेच बरोबर आमी पळयता भाव भयणो जायते कोणेन मिशनार उणें जाल्या. घरांतले आमचे भुरगे फुडें सरूंक फाटीं सरता असलें काम करूंक सोदिना. आमी आमकांच प्रश्न करूंक जाय हें कित्याक घडटा. घडये आमच्या फॅमिलींतली मागणी उणी जाल्या जायत, घडये धीर आदार दुसऱ्यांक आमचो दिवप उणो जाला जायत, घडये मिशनाराची खबर आमी तांकां सांगूंक फाटीं उरल्या जायत वो आमीच नोकळो जायत. आयज काल असले मिशनार कित्याक उत्पन्न जायना हो प्रश्न दर एकल्यान आमी क्रिस्ती मनशान आमकांच करूंक जाय. कांय फावटी मिशनाराचे आड आमी उलयल्यात जाल्यार आमचीच भुरगीं फुडें कशीं सरतलीं पाद्री ओ माद्री जावन. हाका लागून घरांनी आमच्या ह्या मिशनाराची खबर सांगूंक, ह्या मिशनारा पासत मागूंक, आमच्या भुरग्यांक आमी उमेद दिवंक, कोण असल्यो सायन दाखयता जाल्यार वो आमच्या गांवांत आसा जाल्यार जे सिमलानीत आसा वो आनी खंय कोवेतांनी आसा जाल्यार तांकां उर्बा दिवंक ही जावन आसा आमची क्रिस्ती मनशाची जबाबदारी. मागीर फ्रांसीस शावेरान हें केलें आनी जेजूक तो परगटूंक लागलो. एकूच हावेस ताचो जालो जेजूक परगटचो. कसलीय ती कसलीय गोतली जावं दुयेंत बरें आसल्यार तो जेजूक परगटूंक गेलो. ओल्ड गोवा आसतना जायते भुरग्यांक कापीण घेवन तो वेतालो एकठांय करूंक आनी जेजूची खबर सांगूंक. असलो मिशनार असलो परगटणार आयजूय उत्पन्न जावंक आमी मागूंक गरज. दुसरे सोदे भाव भयणो फ्रांसीस शावेर हे भाशेन जावचो नासलो जरी तर बागयोन इनास ते लॉयला ताका ही उर्बा ताका हो संदेश पाठयना जाल्यार आयज जायते भुरगे आमचे वायट दशेन पावल्या. तेन्ना आमच्या उतरां वरवीं जे भाशेन बागयोन इनास ते लॉयलाच्या उतरां वरवीं फ्रांसीस बदल्लो ते भाशेन आमच्याय उतरां वरवीं हे वायट आसा तांकां तांचे लेबल एके भाशेन मारचे सुवातेर आमच्यांनी बरी बूद दिवंक जाता काय, आमच्या उतराक लागून ते चेंज जावंक जाता जाय ही आमच्या मनांत हाडूंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो आमी क्रिस्ती मिशनारा पासत दर दिसा आमच्या तेर सांजान ह्या मागण्यांनी आमी मागूंक गरज. घडटा ते भाशेन मिशनाच्या वावराक आमी दुडवांचो आदार दिवंक गरज. आनी आमच्या ल्हान ल्हान त्यागां वरवीं जे खासगी त्याग पर्सनल सॅक्रिफायसीस हे मिशनारा पासत करूंक गरज. जावं दी बागेन फ्रांसीस शावेर आमकां आदार आनी कृपा जेजून दिल्लो संदेश आख्ख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात असले मिशनार उत्पन्न जावं आनी आमी आसा त्याच जाग्यार मिशनार देवाच्या मोगाचे हे वळखून घेवंक आमकांय आदार आनी कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो सुबावाट सदे माजारान उचारुया. सोत मानता सद्बुद्धीदार बाबा, सगळ्यांना पितृच्या वचनारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या शासना तो पवित्र आत्म्याकडे पोहोचवलो. आभार प्रेताय संबलो कोसदा आदर क्रिस्तले तकाल सासलो तुम्हाला एकाला किपले तुम्हाला बेतेलो तिसरे सावल्या जीवन झालो. सरकार सगळं सद्बुद्धीदार भाषा उतरापासून प्रेतांची वेळांची मुक्ती करून घेतलो. सत्माता पवित्रात्म्या कातोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकाचे भोगसने गुरीचे जीवन कोण
सासताचे जिवीत. आमेन. बसूया. पेटवणे वेळार गीत घेवया. C24 पेज 38. C24. मातीची भांगर करून शोकाडू एका सुत्रा मातीतून आमचे जिणे भांगर कोर पवित्रात्म्या दयाल बाबा बुद्धिमाना की कोलाग्या जीविताचे तुगा भोगता आमचे भोगता तुगा भोगता आमचे भोगता. म्हज्या बाबा म्हज्या तुमचें बलिदान सोपदादे बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनामध्ये मोहिमे आमच्या विसवेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थया. देवा सर मनशाच्या तारका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसो आमची कहळ जाव बारोया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होयाशे आमी करूं फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सरकारी आनी सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. मुसळी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका सोय सोय. मुसळी तुका सोय 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 सोय. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी वळ्या. तुम्ही समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणेक कोराराची हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco goto por goto ya. Somia Jesu opuže morani somonta. Tuže punoci por monani por gota. Tuže elia amio reka. बापा जेच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. अनवजिविताचो उंडवारी चडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कुडा दोगात शेवतरे आम्हा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीन मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची कापलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगासर आमी परबेक एकठांय जाल्या आमची दया कर. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भगेन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगेन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाय. आमचो दिसवटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारें पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन वातरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाकृतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आजमोटी पोतयां तुजी सासणाच्या सासणा. सुन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दिया. तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूळ कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूळ कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओस्तो जेजू जाका भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान फरगटलो. ओस जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या नाचत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेल्यान गीत घेवया D28 पेज 62 D28. 나게약 바볼 곳이 벗어 모자 구리러간 곳이다 도사야 모자 전하게약 바볼 곳이 벗어 모자 구리러간 곳이다 도사야 प्रार्थया प्रितीच्या बापा भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं उदीक व्हडा उदारपणान
आमच्या पोण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ईश्वर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावियराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोकटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाक बाबरीनो सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरीत भाग्यवान फ्रांसीस शावियराची परब हांव येता आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावियरान तुमचेर तुमच्या गराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तेच भाशेन हांव दिन वाचूंक सोदता सिस्टरींक आनी रॉनींक हांगासर नेटोक आमकां ही आदार केल्ल्या खातीर. तेच बरोबर जी वॉलंटियर्स जाणी आमकां आदार केला सकाळीं येवन बेग्यान येवन आनी त्या सगळ्यांक हांव काळजांतान दिन वाचता. आमी शेवटाचें गीत गावया. शेवटाक गीत घेवया. U20 पेज 240. U20. San Francisco,